सर्वेस्पराक वाकणा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक वाकणा कित्याक तो बरो. आज आमकां बेंदूर फेर्गसगारांक ओर्तो दीस. 1914 इसवेच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 21 तारखेर बेंदूर एक स्वतंत्र फेर्गस जावन रचीत जाली आनी देवाचो सेवक मॉन्सिंजर रायमंद मस्करेनस बाप आमचो पयलो विगार जावन नेमक जालो म्हण आमी जाणाव. त्याच वर्सा ऑगस्ट म्हयन्याच्या 23 तारखेर आयतारा हांगासर नव्या विगारान पयले मीस भेटयलें. हो दीस आमकां देवाच्या अपरिमीत मोगाची साक्ष जावंक पावलो आनी त्या दिसातावन ह्या थळार आमी भावार्थाचे साक्षी जावन वाडून आयल्या. आमच्या फेर्गस स्थापनेचो दीस आज आमी आचरण करतना फाटल्या 109 वर्सांनी आमचो पात्रोन सांबस्त्यांच्या मजतेन तशें फेर्गस याजकांच्या मुखेलपणार सांगाता समकोन आमी एक फेर्गस कुटाम जावन हांगासर क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक शकल्या. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तेच परी आमचो पयलो विगार देवाचो सेवक बेगीनच शांतीपणाच्या पावंड्याक पावों दी म्हूण आमी आज प्रत्येक तरान मागया. आमचे फेर्गस कुटाम पापा साहेबाच्या अपेक्षे प्रमाणे सिनोदाची पवित्र सभा जावन रुपीत करच्याक आनी आमची सर्व कुटुंबां भावार्थ आनी मोगाची मंदिरां जावन परिवर्तीत जावच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. आनी आतां उबे रावन प्रवेश गीत आमी गावचें. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्घ स्तुती बलिदान सर्गी बाबा आज भेटयता. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्घ स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. फेर्गस कुटाम एक जावन अर्घां दिता, उपकार आठवून बली भेटयता. उतर आयकता जेवणान भाग घेता, आमकां मोडून साक्ष जावन जियोंक दार मागता. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्घ स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. बापा आमी तुजी भुरगीं विसनार, आमचेर सदां मोग तुजो उदार. पातकान पडल्यारी बोग वयस मेल्यारी, उत्सुक सदां तयार आसाय वोडकाक कुळदार. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता, वेदी भोवती तुझ्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्घ स्तुती बलिदान सर्गी बापाक आज भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं.
सकाळ भाऊ भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी सर्वांनी आमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या सक्कड संद्यां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. देखून प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. देवाच्या उतरा प्रमाणे एक कुटाम, मोगाचें कुटाम बांदून हाडूंक देव आमकां फावो करून दी. तशेंच आज ह्या मिसा वेळार अर्गां बलिदान जावन दितात मरियमायेच्या मानाक जेसिका एड्रन डिसोजा. अर्गां बलिदान जावन दिता विन्सेंट नोरोना. तशेंच लियाना पिंटो 11व्या ताच्या जल्माच्या दिसाक अर्गां बलिदान जावन. जेसन सल्डान आनी कुटुंबाचें अर्गां बलिदान. तशेंच हेनरी आनी मोंतिना डिसोजा आनी कुटाम आनी अर्गां बलिदान जावन दिवचें जावन आसा. आमी देवाक अर्गां दिवया, कित्याक देवान आमचेर आशिर्वादां ओतल्यात. येदोळसो प्रस्तावनांत आमी आयकलें 109 वर्सां बाबार्तेजींनी ह्या कुटुंबांत ह्या फिरगजेंत आमी जियेल्या. त्या खातीर देवाक सांबस्त्या मुखांतर आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या मुखलें जिविती बाबार्थांत घट जावंक जाय. इतलीं वर्सां आमी मिसाक आयल्या. मिसाक येवन देवाक अर्गां दिता वय. ताचें उतार आमी आयकता आनी ताचो जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेता आनी उपरांत वेता. इतल्या वर्सांच्या क्रिस्ती जिविताच्या ह्या संदर्भार आज जेजू शिस्सा लागीं विचारले बरी आमच्या लागीं विचारता, हांव कोण म्हणून तुमी म्हणटात? हांव कोण म्हणून तुमी म्हणटात? आमी जेजू कितले वळखले? जेजूचें उतार कितले बटी आमी फावो ते परी आयकलें या नियाळ केलो. जेजूचो पटलाव आमी फावो ते परी केला गी. आमी चलवले हांव देखून, बाबार्थांत शेळेले हांव देखून, ताचें उतार आयकूना देखून, ताचे सांगात आमी जोडूना देखून पश्चात्तापावया. ताचें बोगसाणें मागोवन सक्कड आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा, बाबा भयणीनो, म्हजो गुणी हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संत वार मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakulter, Sumia kakulter, Krista kakulter, Krista kakulter, Sumia kakulter, Sumia kakulter. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या वेगळ्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकुळट
मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परामच्या देवा, भगवंत सबास्तियान तुझ्या रक्त साक्षानं बेंदरीन असताना आपलो भावार्थ परगट उचारलो आणि दगदवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान थीर रावंक दैर दिलें. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमताव. खऱ्या भावार्थान थीर रावंक आणि मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादी कृपा आमकां दी. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. शेपनात रवळेरच्या कारभार्याक दळबराचो सरेस्पर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थान वयलो ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एल्याकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्याक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो. हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना, तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिंवासन जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकर. Somos सर्वेश्वरा सस्नाक पडता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. मुझ्या तोंडांतले प्रार्थन ऐकून घेतले मग सर्वेस्परा. सगळ्या मुझ्या काळजान हांव तुका देन वाजता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझो मुख सर्वेश्वरा सस्नाक पडता तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका. तू बरो आनी विश्वासी सक्तम प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळेक गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळी तुवें म्हाका कान दिले. मुझे काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुझो मुख सर्वेश्वरा सस्नाक पडता
विसरनाका सर्वेस्पोर खरोस महोन्नत रे खालत्यांचेर तो देश घालता पूण गर्विष्ठांची वळख तो पोइस्तावून सधरता तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता तुझ्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका तुझो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता तुझ्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका तुझो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता तुझ्या हातांची कृत्या तूं विसरनाका. साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली अगत देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारखीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे थावन आरंभ जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें. सोम्या देवा हरसून गावचो उपकाराट अर्गालिवचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत सिसराया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दोतोर जुआंव म्हणटात, हेर थोडे एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो वळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप. ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय
तें सर्गीं आडवारलेलें जातलें जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतार हे. तुका क्रिस्ता. मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात हे सवाल जेजूचें आपल्या शिसांक जेजू सेझाराया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांताक येवन पावलो. वो प्रांत गालिलेयांतावन 25 मैलां पयस आनी सुदेवांचो गांव न्हय आसलो, वो जेंतिलांचो गांव. जेजू सर्व लोकांक देवाची बरी खबर परगटूंक आयिल्लो तो जेंतिलाच्या गांवांत सेझाराया फिलिप्पी म्हळ्यार सीझराच्या नांवार बांदलें शहर तें. आनी फिलिप हेरोड टेट्रार्काचो आनी एक पूत जावन आसलो, तांच्या नांवाक दिल्लो जागो वो. आनी सेझाराया फिलिप्पी गांव जायत्या धर्माचें आचरण चलसो गांव. थंय दुसऱ्या दुसऱ्या देवांची देवाळां आशिल्लीं आनी थंय जेजू वेता. आनी जेजू कित्याक इसारता मनशा पूत कोण म्हूण म्हणटात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू ताच्या मिसांव 3 वर्सां जाता आसतना जेजूक आनीकय दुबाव येता. जायत्यांक जिवन केलां, गूण केलां आनी सर्व बरेंपण केल्या उपरांतय लोकांक म्हजे विशयेन कितें अभिप्राय. आपूण देवाचो पूत म्हण ते समजल्यानगी ना. आनी खंडीत जावन आमी पळयता तांची जाप तरावळ आसा. तूं जुवां बोतीस पाटी आयिल्लो जावंक पुरो स्नान जाता जुवां म्हणटात. हें कित्याक घडलें गी म्हूण सांगल्यार हेरोदेन जुवांक लागड काडलो. लागड काडल्या उपरांत हेरोद भिवंक सुरू जालो. वो कांय फाटी आयला कोण ना, म्हजेर आतां फारीकपण घेता कोण ना असलें बें हेरोदीक उठलें. आमकां तसलें बें आसना आनी एकल्या कितें आमी अकमान केल्यारय. पूण हेरोदीक इतलो व्हडलो मनीस जाल्यार ताका हें बें आसलें. आनी जायत्यांनी थोड्यांनी तो एलिया म्हणटात, एरमिया ह्या प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. नावाडीक प्रोफेतांची प्रवादींची नांवां तांणी काडलीं. पूण कोणेय हो एक क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण म्हणना. आनी ते दाळ जेजू इसारता आपल्या भोगणांनी संपूर्ण तरान, कित्याक ताका दुबाव आसा. लोकांक आनीक आपणाक देवाचो पूत म्हूण मानून घेवं ना. आनी तो इसारता आपल्या शिसां कडेन, कित्याक ते 3 वर्सां ताचे संगत आशिल्ले, ताचे संगत ते वावुरल्यात, ताचे संगत तांणी जियेल्यात आनी ताचे संगत आसता तसो अनुभव तांकां आसता आसतना. आनी सिमोन पेद्रो म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हें सिमोनक एकल्याक कशें प्राप्त जालें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सिमोन पेद्रो जेजून वेंचल्ल्या पयल्या शिसां पैकी एकलो. आनी ताचे उपरांत तो सांगात आसलो. आनी सिमोनचें घर जेजूचें मिशन स्टेशन जाल्लें. जेजू खंय गेल्यार पाटी येवन सिमोनच्या घरा येतालो, कित्याक सिमोनचें कुटाम ह्या सिमोन ताका भोव लागशिल्लो जाल्लो. आनी ह्या वरवीं सांगता जियोवन, सांगता समजोवन, सांगता एकामेका अर्थ करून काडून घेवन जेजूचो अनुभव सिमोनक जाल्लो. त्याच वेळार आमी समजूंक जाय, सिमोनक देवान दिल्लें उगडापण. सिमोन तो मुखेली जेजून सांगलें, पूण देवान वेंचलो जावन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा, हें तुका कोणेय मनशांनी दिल्लें न्ही बगार, म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका उगडापें केल्लें. त्या खातीर तूं म्हणटाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सिमोन पेद्रूक जेजूचो अनुभव चड आनी चड जाता आसतना, जेजूक तो वळखून घेता आसतना, जेजू ताच्या जिणयेचो वांटो जाता आसतना देव ताका उगडापें करता. जेजून सांगिल्ल्या वेळार आपणाक अशें मरोंक आसा सांगतना सिमोन पेद्रो म्हणटा, तुका अशें घडना जावं. जेजूक राग आयलो वय, पूण सिमोन पेद्रूचे अत्रेक ते ताच्या मोगाच्या मेस्रेन तशें मरण मरोन वचो. आनी तो सिमोन पेद्रू परत जेजूक विकृत करता जाल्यार तो पाताक रडटा. कित्याक मनशाची अस्कत काय तें आसा जाल्यार देवाचें बेसांव आसतना, जेजूचो अनुभव आसता आसतना तें विंगड जाता. ते देखून जेजू तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा आसतना जेजूक तें समाधान देवान
आखा उगडापें केला आनी ह्या वरवीं सिमांव पेद्रो सकडांचो मुखेली जाता आनी सिमांव पेद्रूचें नांव जेजू बदलता. जेजून कोणाचीं नांवां बदलूनात, दुसरें नांव दिल्लें ना आनी पेद्रू म्हणलें नांव चलवनेर नातल्लें. कित्याक तें पेत्रोस तें नांव चलवनेर नातल्लें, कोणायकी तें नांव नातल्लें. आनी असल्या वेळार जेजू म्हणटा हांव तूं जावन आसाय पेद्रू म्हणजे खडाप, तुजेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. आनी थंय पयले पटी इगर्ज ह्या इगर्ज माता हाचें चिंताप आयलें जेजून तूं दिल्लें आनी थंय म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी खंयचेय वायट संगती या कितेंय ताचेर जैत उरोवंक शकची नात. आनी पेद्रूचेर तितलो भरवोसो जेजून दवरलो आनी देवान पेद्रूक विंचुल्लो. आनी ह्या मुखांतर आमी पळयता सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पेद्रूच्या विशयांत आयकले इतल्या दुसऱ्या आपोस्तलां विशयांत आमी आयकना. पेद्रूचे चटवडक्यो इतल्यो दुसऱ्या कोणाच्यो तितल्यो आयकना. कित्याक देवान ताका विंचलो, सुम्यान ताका स्विकार केलो आनी सुम्याक तो समजलो, सुम्याचो अनुभव ताका आशिल्लो. कॅथरीन लिंड म्हणली एकली कविता बरयणार, तिणें एक पटी असले ती एक सर्वे केली. तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणल्यार सवालाक जाप क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवांक वळखूनचे बरे मनशां थोड्यां कडेन तरावळ वैयक्तीक अनुभवाच्यो जापी आयल्यो. कार्डिनल सुएन्स म्हणटा ताची जाप अशी जावन आसा, सकट जापी प्रास भोव वर्तीक. जेजू आज, जेजू काल, आज आनी फाल्यां, येस्टरडे, टुडे एंड टुमॉरो. जेजू सदांच इल्लो इल्लोसो म्हज्या उस्वासाचो वांटेल जाता, म्हजो उस्वास जाता. हो जावन आसा जे मोगाच्या भावनान पळयनो अनुभव. जेजू आमच्या उस्वासाचो भाग, जेजू आमचो उस्वास जालो जाल्यार खंडीत जावन जेजूचो अनुभव आमकां मेळटा आनी जेजू आपणाक चड आनी चड आमकां ताची समजणी दिता. ह्या चडीत अनुभवाक आमकां आदार दिता. पूण हे सवाल आमकां सुमेस्तांक मोगाच्या भावनान पळयनो जेजू विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. हे सवाल हाका जाप आमी हर एकल्यांनी आमी सोदून काडीचे आमच्या कॉन्शियन्सा प्रकार, आमच्या अंतस्करणा प्रकार. आमचे मिसां जावंक पुरो, आमचे देवासांव जावंक पुरो, आमचे सटपुरुशांव जावंक पुरो, आमचे नोवेनां जावंक पुरो. हे सगळ्यांती आमी वांटेली जाल्या उपरांत जेजूचे सवाल हांव कोण म्हूण तूं म्हणटाय. जेजू आमकां कितें जाता, इगर्जेक येत आमी बलिदानां भेटोवं येत आनी सर्व केल्या उपरांत जेजूचो आनी पेल्याचो संबंद आमचो कसो आसा. थंय जर तर जेजू आसा, ह्या सगळ्या आमच्या जिणयेन तो वांटेली जाता, ताचो अनुभव आमकां मेळटा जाल्यार कशें पेद्रूचेर ताणें जबाबदारी दिली, तूं जावन आसाय खडाप, तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो. जेजू फाल्यां आमकांय म्हणटलो तुजेर विश्वासून म्हजी धर्मसभा मुखार वेतली. आनी त्या देखून सर्गाराजाच्यो सावयो जेजू पेद्रूक दिता म्हणटा. कित्याक सगळो अधिकार इगर्ज मातेचो आनी तातूंत आमी हर एकले वांटेली जावन आसा. आनी ह्या मुखांतर आमकां हर एकल्याकी मिसांव आसा, पेद्रूक मात न्हय, आमकां हर एकल्याकी. आनी आमची पयली जबाबदारी, जेजू म्हाका कोण जाय जाय. जेजू विचारता हांव म्हूण कोण म्हूण तूं म्हणटाय. हे सवाल आमकां आमी विचारता आसतना खंडीत जावन आमच्या जिणयेचें उक्तावण जाता आनी आमकां दिसता आमचे भितर कितलो जेजू आसा गे, कितलो संवसार आसा गे म्हूण सांगलो. आनी असले परिस्थितींत आमी जियेत आसतना मोगाच्या भावनान भयणीनो, जेजू जर तर आमचें सर्वस्व न्हय जाल्यार, जेजू आमचो उस्वास न्हय जाल्यार खंडीत जावन आमी ताचे तोंड पयस आसा. सेजारिया फिलिप्पी गांवांत उरता आमी इस्रायलाक ह्या गलिल्याक आमी पावना, नजरेताक आमी पावना. ते नजरेताक पाठीवेची वाट जावन आसा. आमचे थंय जेजूचो अनुभव चड आनी चड. 109 वर्सां आदीं जेजूचो अनुभव घेवन सान सेबास्टियानाक संगता घेवन आयिल्लो देवाचो सेवक मॉन्सिंजर मास्करेनस. आनी 109 वर्सां आदीं पयले पटी ताणें ताच्या शर्मावान ताणें म्हणलें
ह्या सुक्या हाडांक जीव बरत गाय इजेकियल प्रवादीचें उतरांतलें काण आनी त्या बोरगुड्यार ह्या बेंदूरच्या थंय तावन सुरू जाल्लें तें जिवीत बरचें सुक्या हाडांनी जिवीत बरोवन 109 वर्सां जाता आसतना मोगाच्या भवनान भयणीनो खंडीत जावन आदलें बेंदूर ना. आतां हें नवें बेंदूर कित्याक हांगा क्रिस्ताक साक्ष दिल्या, हांगा भावार्थ जीव उरला आनी शेजारच्या सर्व परिसराक हे एक भावार्थसो दिवो जावंक पावला. 109 वर्सां जाता आसतना खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. हांगा घडिल्ल्या त्या अजापांक, हांगा आसलेल्या त्या भावार्थाच्या साक्षीक आनी थंय जाल्या वेळार थोडोसो लोक हांगा आशिल्लो आनी एक बोर्ड म्हूण तांणी तयार केलो, एक गोवळ घालो आनी पयले मिसाचें बलिदान जालें, दुसऱ्या वर्सा नवो गोवळ घालो, भुरग्यांक कळना जाल्यार गोवळ एक पेंडॉल गोवळ घालो आनी थंय मिसाचें बलिदान आरंभ केलें आनी तांकां बोगलें ते दाळाच्या आमच्या मालगड्यांक हांगा गोवळांत जायना, आमी एक इगर्ज बांदी जाय. तुमच्या समजुनेक 1923 इसवेंत हांगाची पयली इगर्ज जाल्ली, ह्या वर्सा 100 वर्सां जातात. ताच्यात 4 वर्सांनी ही व्हडली इगर्ज बांदूंक तांणी आरंभ केली आनी तांच्या भावार्थान, कित्याक व्हडलें तांचे संपन्न नातल्लीं, व्हडलें कांय चड नातलें, पूण मागणें सेबास्तांव आनी साक्रामेंत जेजू हांगा जेवस आशिल्लो आनी ताका साक्ष दिता आसतना 10 वर्सांच्या अवधेन ही इगर्ज जाली. एक व्हरतें अजाप ही इगर्ज बांदूंक 10 वर्सां काडलीं आनी ह्या वर्सा 93 इयर्स जाता त्या इगर्जेक. तर मोगाच्या भवनान भयणीनो असलो हो भावार्थाक साक्ष दिल्लो हो जागो, हातूंत मोन्सिजर मास्करेनस मात न्हय, ते दळाचे बोर्ड मेंबर्स मात न्हय, सक्कर लोकांचो सहकार आनी भावार्थाचे साक्ष जावन आसा आनी तातूंत आतां आमी वांटेली त्या भावार्थाचे साक्ष जावन हांगाच्या परिसराक, लोकांक पयल्यांत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत आनी आमच्या परिसराक भावार्थाची साक्ष दिवंक. तर मोगाच्या भवनान भयणीनो 109 वर्सां एक संतोशाचें हें अर्गां बलिदान भेटोवचें न्हय, सोमी हांव कोण म्हूण म्हणटा तूं म्हण आमकां विचारता. सोमी म्हाका कितें जाय, कशी हांवें हे दोळ साक्ष दिल्या आनी कशें हांवें मुखार साक्ष दिवंक जाय, ह्या मुखांतर देवाची आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर, आमचेर आनी परिसराचेर मागता आसतना क्रिस्ताक साक्ष दिल्लो ही एक विशेश फिरगत जावन मुखार वचूंक आमी मागया. उबे रावून आमच्या भावार्थाची सतां आमी उसारया आनी सांगाता म्हणया. सत म्हणटा देवा, सत पदवेदारा बापा, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यारी गर्भी संभोवलो, अंकवार मरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसलें, ताका पुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप जावन आसा, त्या देवाचीं भुरगीं जावन ह्या देवळांत आमी एकठांय जाल्या. ह्या संदर्भार भावार्थान आमची प्रार्थना, आमची मागणी ताचे मुखार दवरया. पापा साहेब आनी सर गवळ्यांनी तांकां दिल्ली दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी तुवें योजीत केल्याय तशी वापरूंक तांकां आशिर्वादीत कर म्हण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी शांती नितीचें आडळतें चलोवंक आनी समेस्तांच्या हिता खातीर वावुरची वेवस्था रुपीत करूंक गरज आसचो आदार तांकां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
हर एका कुटुंबांत शांती समाधान रास करूं आनी कुटुंबांत देवाचें उतार वचून नियाळन तें जिणेंत पाळूंक पूरक जावचें वातावरण रुपीत जावन येवं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे वरवीं आनी उतरप्राये वरवीं विविध रितीचे बनपास भोगतेल्यांक तांच्या कश्टा नश्टा वेळार तुजे दैवीक सक्तेन तांकां बर पिडाशिडा सोंसणिकायेन स्विकार करून तुज्या पुताच्या कुर्साच्या जैतान वांटेली जावच्या बरवशान जियोंक तांकां कुरपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पावस इल्या काळार आनी हेर वेळार गादे बेसाय तरकारी आनी हेर कृशी करच्या रैतांक आनी कामेल्यांक बेसांव दी. तुवें प्रकृती मुखांत्र दिवची देणी मोगान स्विकार करूंक आनी सुस्तीर अभिवृद्धी आनी पावसा उदक जिरोवन प्राकृतीक समतोलन सांबाळचे विशीं जागृती सोडव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जोमो जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी हर एका दिसा तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो खरो सोडवणदार म्हणल्यार क्रिस्ती भवार्थांत वाडोवंक आनी कुटुंबांत तशें फिरगजेन आमच्यो ल्हान व्हड जबाबदाऱ्यो तुजे सोडवणेचे येवजणे प्रकार शेवटाक पावयशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी दोळे धांपून रावया. आमचेच खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांचो उडास काडया. तांकां आशिर्वाद दी म्हूण मागया. मोकळ्या सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी आज तुका आमी भेटयतना आमचें जिवीत तुजे मुखार आमी दवरतां. आमचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूक आमी खरेपणी वळखूंक आनी ताचो लक्षिल्ल्यान पटलाव करूंक एक तीर बावळती जिणी जियोंक आमकां कृपा दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल देईल तुझे लागीं परता क्रिस्ता कुडीन बदल देईल तुझे लागीं परता गोवा हुंडो आनी होवायन बापा तुका भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल देईल तुझे लागीं परता जमोगाच्यान आमचें हें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी तूं पवित्र कर बसते हांव तुज्या भक्ताच्या मानाक आनी मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बसते हांव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारावन तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
तुझें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पतु सर्गारी सोसा बोला तुझ्या वैभवात मुसगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येतात का जय जय. मुसगी तुका जय जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे शक्तीन मेल्ल्या सुमेस्तांक ती परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाच्या माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत सेबेस्त्यां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां प्रत्येक जावन आमच्या भावार्थांत आमी थीर जावच्याक सुमयाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्याक आदार मागून ताणें शिकयल्लें मागणें सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुसशीत हांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां तूं निवार. दया करणी ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान आमकां तूं दी. सर्गींचें मागणें आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी आमचो इश्ट आमच्या संगाता रावूंक येता. ताचे जेवणाक आयिल्ले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू बोल्या गोळ्या जेजू स्वादीक बोल्या ये काळजां दूर बोल्या. स्वागत 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 तुका जेजू बोल्या गोळ्या. जेजू बोल्या गोळ्या जेजू स्वादी
बोळ्या ये काळजांत दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका Ustar tu amso, sorowla ponso, तुझ्याशी धावून येता. शिड्यो सर्व मी तुझ्या हिंडाच्यो, पाटलाव तुझो करता. काळजांत तुका सेवो, पवित्र सावकाश येता. पवित्र सावकाश येता. जेजू बोळ्या बोळ्या स्वागत 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 तुका सर्वेस्परा मुझा देवा तुका वर्गां दिता. तुझ्या पवित्र पायांतळा जीन भेटून दिता. सर्वेस्परा मुझा देवा तुका वर्गां दिता. तुझ्या पवित्र पायांतळा जीन भेटून दिता. माय बापा संगी मोगाळ पावयली, पावो गेली म्हाका. जिणे वाटेर सर्गी देणी, दिल्ल्याक सावरता तुका. दिल्ल्याक सावरता तुका. सर्वेस्परा मुझा देवा तुका वर्गां दिता. तुझ्या पवित्र पायांतळा जीन भेटून दिता. तारून दलताना सांभाळ दर्या सांभाळवेले म्हाका. पिडे शिडेन कश्टान दुखान दैवीक वय जालोय म्हाका. दैवीक वय जालोय म्हाका. सर्वेस्परा मुझा देवा तुका वर्गां दिता. तुझ्या पवित्र पायांतळा जीन भेटून दिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्याच अस्कत सैंबाच्या वस्त्याव आमच्या भावान कश्टां दगदामध्ये दाखयिल्लें थिरपण पळोवन आमी अजाप जाले हांव. हें तुजेंच देणें आमी वळखून ताच्या उडासाक दिन वचण्याचें बलिदान आज आमी भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यांत. ह्या घटायेन आमच्याय कश्टां मदें आमच्या भावां बराबर
धीर रावून ससनाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. स्त्रियांच्या सोडलिटीची जमात ऑगस्टच्या 20 आणि 8 तारखेर म्हणजे सोमारा दीस संजे 5:30 वरार आसतली. मुंती फेस्ताक तयार जावन ऑगस्ट 30 तारखेर बुधवारा परवा संजेच्या मिसातावन 9 सुरवात करतले हांव. त्या दिसा तावन चडवणे 400 भुरगीं मोरयेक फुलां अर्पितात. फुलां हाडल्या भुरग्यांक स्वीट्स हेर कितें वस्तू दिवची रिवासी आसा आमच्या फिरगजेंत. ह्या दिशेन कोणाकय जर एका दिसाचो खर्च वा कुशेचें दान दिवंक कुशें आसा तर फिरगज दफ्तराक येवन मेळचें. नोव्हेनाच्या दिसांनी आल्तारीक फुलां दिवंक कुशें आसात तर तांणी फिरगज दफ्तराक येवन मेळचें. आमच्या वारड्यांत जीवन ज्योती शिबीर ऑक्टोबराच्या 16, 17 आणि 18 तारखेर आसतलें. 10व्या वर्गांत शिकच्या भुरग्यांक हें शिबीर कड्डायाचें. शिबिराची हाजरी क्रिस्मसच्या दोतोरनेक लेखा घेतले हांव. सडीत विवर मुखल्या दिसांनी दितले हांव. आमच्या फिरगजेन पयलो कुमगार 2024 2024 इसवेचे एप्रिलाच्या 20 आणि 8 तारखेर आयतारा आसतलो. आमच्या फिरगजेन क्रिस्मो येवच्या वर्सा म्हणजे फेब्रुवारीच्या 9 वा 10 तारखेर कित्याक आमच्या फिरगजेची गवळीक भेट आसतली ते दाळा आनी गवळीक भेटे वेळार क्रिस्म आसतलो. निर्दिश्ट दीस आनी विवर मुखल्या दिसांनी दितले हांव. कोंकणीचें आपलेंपण पासारचें अस्मिताय नांवाचें चलनचित्र श्री लुईज पिंटो आनी मांडसोबानाच्या आस्व्याखाल तयार जाता. चलनचित्राची जायरात नोटिसां बोर्डार घाल्यान. मादक द्रव्याचो समस्या ह्या दिसांनी विशेष रितीन सडला तुमी हें जाणात. आनी ह्या समस्या विरोध जिल्ल्यांत जायती जागृती कार्य येदोळूच जावन आसचे विशीं आमकां कळीत आसा. मंगळूर DCC तर्फेन येवचो सगळो सप्टेंबर म्हयनो ड्रग्जा विरोध जागृती हाडसो मादक द्रव्या विरोध जागृती हाडसो म्हयनो जावन आसा. जायते बडी आमी चिंताव हे उपाद्र आमकां नात, म्हज्या कुटुंबांत नात, म्हजीं भुरगीं सेटल जाल्यांत ह्या वरवीं आमकां संबंद ना. मोगाच्या भावनान भयणीनो आमकां हर एकल्याक संबंद आसा. आमची डायरेक्ट जबाबदारी आसा नाजाल्यार इनडायरेक्ट जबाबदारी आसा. त्या देखून ह्या जागृती म्हयन्यांत जायतीं कार्यक्रमां चलतलीं आनी तूं सुमेस्तांनी भाग घेवंक जाय. तुमकां न्हय जाल्यार हेरांक आदार दिवचे खातीर आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांत हें बरेंपण उरच्या खातीर आनी सकयल शीत वचून पेज जाल्या उपरांत कांय करूंक जायना फादर म्हणच्या बदलाक आतांच आमी जागृत जावन कितेंपणी करूंक ह्या हेरांक आदार दिवंक असल्या कसल्या कुटुंबांक आदार दिवंक आमी तयार जावंक जाय. येदोळूच एक समिती रचल्या कार्याक देवल्यांत. येवच्या आयतारा सप्टेंबराच्या 3 तारखेर ड्रग्जा विरोध मादक द्रव्या विरोध जागृती कार्याचें उक्तावण आमच्या फिरगजे हंतर आमी चलयतले. हो समस्या गंभीर जावन घेवया आनी आमच्या भुरग्यांक युवजनांक तशें व्हडांकी बचाव करया. ह्या दिशेन तुमचो सुमेसांचो संपूर्ण सहकार हांव आशेतां. प्रत्येक जावन तरणाटी कुटुंबांत आसच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसच्या कुटुंबांनी आनी तूं सडीत जावन तांकां मेतेरपण घे जाय आनी ह्या विशयान तूं समजून घे जाय म्हणून आमची अपेक्षा. YCS बेंदूर गटाक मादक द्रव्या विरोध जागृती हाडच्या दिशेन लेखनां बरोवचो स्पर्धो आनी पिंतुरां सोडोवचो स्पर्धो आसा करता. ह्या विशीं चडीत विवर वाड्याच्या ग्रुपार आनी नोटीस बोर्डार आसतलो. विंचून आयिल्लीं बरीं लेखन आनी पिंतुरां बेंदूरचो ताळो फिरगसपत्रार फायज करतले हांव. मंगळूर सिटी वाराडो कॅथोलीक सभा सांदेपण सोडोवच्या दिशेन मेंबरशीप ड्रायव्ह 2023 आसा करता. समाज सेवा राजकीयांत आसक्त आसच्या युवा जनां खातीर प्रत्येक जावन आनी हेरांनी कॅथोलीक सभेन सांदेपण जोडूंक आपण दिता. जून म्हयन्याच्या बेंदूरचो ताळो फिरगसपत्रांत आमी नांव येदोळ फायज जाल्ल्या 10व्या वर्गांत आनी PUCंत 90% वयर 90% वयर अंक जोडल्या विद्यार्थ्यांक
परवा सप्टेंबराच्या 8 तारखेर सांजेच्या कार्यावळार सन्मान करता तुमी सर्वांनी हाजर जावचें. आदल्या आयतारा मिसावळा जमा जाल्लें दान रुपीज 64,064 64,064 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमचे संगता मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमचे आदले विगार तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां फिरगस स्थापनेचो दीस भोव उरतो दीस जावन आसा. त्या देखून आमच्या संगता येवन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्याक तुमच्या सुमेसांच्या नांवान तांकां देव बरें करूं. त्या ताळयो पेटिना दिसता. आतां तुमकां सुमेस तांक वो फिरगस स्थापनेचो दीस हें फेस्त बरें फेस्त हांव मागता. खंडीत जावन आमी कशें आमच्या मलगड्यांनी हांगा बावरताक साक्ष दिल्या तशेंय आमी फाटीं पडचें नाका. बावरताक साक्ष दिवंक जायतीं अजापां हांगा घडल्यांत आनी मुखार तीं घडोवन दीत म्हणून मागया. तुमकां सुमेस सांग हॅपी फिस्ट. सर्वांकी बरो दीस मागता. आमची फिरगस स्थापन जावन 109 वर्सां संपतात आनी 110 वर्साच्या मेटाक आमी पांयक दवरता आनी हो अवकाश आमकां फावो केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आयचें मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या भोव मानदीक बाब एंटनी शेरा, आमचे मोगाळ बिगार बाब भोव मानदीक बाब विन्सन मोंतेरो आनी वैद्यर आसल्या सर्व याजक बापांक हांव फिरगस स्थापन दिसाचे शुभाशय पटयतां आनी तुमच्या मिसाव कामान ती तुमकां सर बरें मागता. आमच्या फिरगेच्या सर्व कोयंतच्या सुपेरियरांक आनी सर्व दर म्हयन्याक हांव मोगाचें फेस्त मागतां. फिरगेच्या सर्व संघसंस्थेच्या अध्यक्ष आनी सांद्यांक, वाड्याच्या गुरकारांक, प्रतिनिधीक आनी सर्व म्हज्या मोगाच्या फिरगेसगारांकी हांव एक बरें फेस्त मागतां. आमचो पात्रोन सांबस्त्यांव आमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी आमकां बरी भलायकी शांत समाधान दिवं दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं. सक्टांचे जाल्या उपरांत हांवें कितें वगत रावचें. म्हजे लेखार हांगाच्या पाद्रेबांक सिस्टरांक आनी तुमकां सक्टांकी हॅपी फेस्ट. येस बाबरतान जियोंक आमकां प्रेरण मेळच्या खातीर उबें रावन देवाचें बेसांव आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दया करून सर्वांनी मीस जाल्ल्या कुडले केक आसा ती घेवची आनी अर्घ दिवचें देवाक. संबोस्त्यावा पात्रोन सांता आमच्या लबय आमकां तुजी ससाय भोवता आमच्या कीर्ती वंता मुखेल सोमी आसो परगटलोय संदेश तासो पाटलाव गुरु क्रिस्तासो जोडलोय मोकू मातीरासो नमन नमन सांबोस्त्यावा पात्रोन सांता आमच्या लबय आमकां तुजी ससाय भोवता आमच्या कीर्ती वंता मोगाळ कुतासवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. सांत सेबेस्त्यांव
भगवंत पुरुषाचे कृपेन निवारण काम सकला आमच्या दुस्मानातले बापाचे आणि पुताचे